गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायाची फुडली एक्शन कितें असो प्रश्न सगळ्यां फुडल्यान उप्रासला. फुडारांत आपूण लोकांच्या प्रश्नांक न्याय दिवपाक पावतलो काय कितें असो दुबाव व्यक्त करीत विजय सरदेसाय आतां लोकांक विचारून आपलो राजकीय फुडार थारायतलो अशें सांगता. आणि विजय सरदेसायाक सध्या काँग्रेसीचेरूय तो पिकार आसा अशी माहिती आमकां कळ्ळ्या. भाजपान 2022 वेंचणुकेत 20 आमदार जिखून हाडले आनी सगळे अदमास फट थारायले. मात विरोधी पक्षांनी आशिल्ले आमदार कितें करतले हाचेर गोंयभरच्या लोकांची नदर आसा. विरोधी पक्षान उरले जाल्यार दिलायला लोबोच्या ह्या वक्तव्याक लागून हे आदींच नवो वाद उप्रासला. गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसाय आतां एकलो पडला. सोशल मिडियाचेर विजय भाजपांत येतलो आनी शेतकी मंत्री जातलो म्हूण चर्चा आसा. विजय भाजपांत वतलो म्हूण मेळिल्ली बातमी खरी काय कितें म्हूण विचारल्यार विजय ना म्हणना. विजयान काँग्रेसीच्या 2022 वेंचणुकेच्या थातूर मातूर राजकीय रणनितीचेर टिका केल्या. मात कसोय जावं दोतोर प्रमोद सावंत जैतिवंत आनी ताका ताचो मान मेळूंकूच जाय अशें तो म्हणटा. लोकांक विचारून फुडलो निर्णय घेतलो अशें विजय सांगता. हे वक्तव्या वयल्यान 2017च्या वेंचणुके उपरांतच्यो घडणुको दोळ्या फुडल्यान येतात. गोंयकारपणाचो बावटो घेवन राजकारण करपी विजय आतां कितें करतलो हें बेगीनूच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.